पयर 25 मार्चाक संध्याकाळी साधारण 6:30च्या दरम्यान जो वादळी वाऱ्याचो तडाखो मय मतदारसंघात बसलो आणि भितरसून चडांत चड तडाखो बसलो तो आमच्या चोडण भागांतल्या त्या गांवांत. आयज आमी ह्या भागाची पाहणी केली आणि पाहणी केल्या नंतर तशी उपाययोजना 25 तारखेकूच सुरू जाल्ल्यो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ज्यो उपाययोजना करपाक जाय त्यो त्या दिसा तेंच्यांनी सुरू केल्ली. पण आयज सर्व ज्यो कोलमडलेली परिस्थिती आहा ती पूर्ववत जावपाक आयज संध्याकाळ पर्यंत आमकां यश येयल्लें आसा. आयज सांगपाक वायट दिसता की ही जी नैसर्गीक आपत्ती जाल्ली आसा ह्या नैसर्गीक आपत्तीन कितलीशीं झाडां मोठी मोठी झाडां ह्या आमच्या लायटीच्या खांब्यांचेर कोसळोन म्हणजे वायरी तुटलेले आहा, खांबे मोडलेले आसा. तशी काही झाडां लोकांच्या घरांचेर राहत्या घरांचेर पडलेली आसा आनी अशी नाशाडी जाल्ली आसा. आयज ह्या कृत्य जे जाल्लें आसा तेजी हे जेन्ना पाहणी केली तेन्ना खूब वायट दिसलें मनाक. आमच्या ह्या चोडण भागांतल्या रहिवाशांक जो त्रास जाल्लो आसा आतां कित्येक दीस जाले म्हणजे आयज तिसरो दीस. काही लोकांक अजूनय लायट येवंक नासली. काही लोकांक आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी आहा ते रात दीस करून काल 2 वाजेपर्यंत 3 वाजेपर्यंत रातच्या पर्यंत काम करताले. हांव खरोखरच ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे हांव आभार मानता की तेंच्यांनी हे जे कार्य केल्लें आहा ते खूब लोकांक सेवा दिवपाचें कार्य केल्लें आसा. ज्यो दुर्घटना हे जाल्ल्यो आसा किंवा ही नैसर्गीक आपत्ती येयल्ली आसा आनी हितून जी लुकसाण जाल्ली आहा प्रामुख्यान लुकसाण जाल्ली आहा ती आमच्या गव्हर्मेंटाची जाल्ली आहा. म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा तितूनसून जे खांबे मोडलेले आहा ते प्रत्येक भागाचे जर अशें धरले जाल्यार 40 खांबे ह्या चोडण भागांतूच मोडलेले. तशेंच वायरी तुटलेल्यो आसा आनी आमच्या 5-6 घरांचेर जे खांबे जे झाडां पडलेलीं आहा त्या फांद्यांचे थोडे फांदे पडलेले आहा, थोडी झाडांच पडलेली आसा. अशा ह्या लोकांक जी लुकसाण जाल्ली आहा ती जर एकंदरीत जर कॅल्क्युलेट करीत प्रत्येक ह्या इन्सिडंटाचो नोंद आमचे सरकारी कर्मचारी घेत आसात आनी अशी जर नोंद धरीत जाल्यार सादारण कोटीच्या वयर जातले अशें अंदाज म्हाका दिसता. आयज आमची जशे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी काम करतात तशेंच फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस आमचें काम करता. आयज आमी स्वता जेन्ना त्या भागांनी गेले तेन्ना सगळे रस्ते बिस्ते भितरले बंद आसलेले. मुख्य रस्ते आहा आसले त्या दिसा आमी ते खुले केले. पण आयज बारीक सारीक ज्यो वाटो आहा त्यो खुलो करपाक लागून आमी स्वताची मशिनरी म्हणजे JCB मशिनां क्रेनी धाडल्यो, आमचे मॅन प्रोवायड केले. आमची सामाजीक जपसायकाय म्हणून आमी हे सगळें काम केल्लें आसा. आयज नागरिकांनी सुद्दां अथक प्रयत्न केले. नागरिकांनी आमच्या सहकार्य म्हणजे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहात तांकां किंवा गव्हर्मेंट कर्मचाऱ्यांक सुद्दां खूब वेळ हेल्प केले, मदत केली. कित्याक हे परत सिच्युएशन रिस्टोर जावपाक जाय. आयज त्या सगळ्या नागरिकांचे सुद्दां हांव आभार व्यक्त करता. आयज नैसर्गीक आपत्ती अशी येवची न्हू. आयज ह्याच मळाचेर ज्यो नैसर्गीक आपत्ती वेगवेगळ्या भागांनी येयल्ल्यो आसा त्या लोकांचे सुद्दां दुखणें आमकां आयकून खूब वायट दिसता. अशी नैसर्गीक आपत्ती येयल्या नंतर जो सरकाराचे जो बोजा येता तो बोजा वाडत वयता. कालूच आमी म्हटलेलें की नैसर्गीक आपत्तीन कोणाक जांकां अनुदान मेळोंक नासलेलें अशा लोकांक अनुदान दिवचें. पूण आयज सरकारा कडेन आमी परत ह्या खातीर परत आमकां मागणी करची पडटा. ही मोठी दुख्खाची गोश्ट आसा. आयज आमी तरी जावन सरकाराची मदत आमकां जायच पडटली आनी आमकां माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान जे आमचे जे लोकांक ज्या हेजो त्रास जाल्लो आहा ह्या त्रासदायक जाल्ल्या लोकांक सगळ्यांक दिलासो मेळचो म्हणून आमची जी मागणी आहा ती आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत व्हरतले आनी त्या लोकांक दिलासो दिवपाचें काम करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.